मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय। मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून आपली फिरगोज मुखी केंद्र कोता। आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणांनी अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी इगर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात। पवित्र सोबीन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून आपले भावार्थाचे अदीक करून तरणाट्याचे जिवीत फुलोवंक हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया। ह्या मिसाची इंतेसावा भुरग्याचें देणें मागता फेलिक्स आनी वेनिसा मास्कारेनेस सार्जोरा टावन म्युरल आंध्राद 21 जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता मायकल आनी आंजेला आंध्राद आनी फॅमिली कारांजाले टावन वेलेन्सी बारेटो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता चालीन डिक्रूज चांदोर टावन भुरग्याचें देणें आनी बरी भलायकी मागता मिल्बर्न आनी मेबल रोजा मिस्किटा। ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्या त्यो अश्यो कानागिनी सांत सेबस्तियान इग्रोजेची फिरगोजकारां आनी काब दे राम सेंट एंटनी इग्रोजेची फिरगोजकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री तादेव दिसिल्वा आनी तशेंच सालिगांवची आ लेडी मदर ऑफ गॉड इग्रोजेची फिरगोजकारां आनी तांचो पादविगार दिनेस फेर्नांदीस आनी फादर एलरॉय गामा तुमकां सगल्यांक येवकार तांच्या इंतेसावा पासत मागुया। सगलीं उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवया। आमचे खातीर सोर्या ताणे करून दाखोया सर्वीस पोरांच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वीस पोरांच्या माना संतोषाने गीत गायता Dar boliști baulea Patoi am casodvor Solia porzanda coini Podri apriamo gaci Sorris poraccia mana Santos anengi gaita Shamana Santos anengi gaita बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू। प्रितीच्या भयणी भावानो मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयचो मुख्य विशय
मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्याचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता. मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगजेचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून शेळयांचो भावार्थ वाडोवन पवित्र सभेचो एकचाराचो गूट जियोवन समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करून तिचे मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुख्य केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इग्रोजेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सभेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून ह्याच फिरगोजेच्या केंद्रांत नव्यान एकठांय जावन आपल्या भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसा भेटेंत मागुया. मोगाड भयणी भावंडो, आयचो विशय मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेता. खेरीतपणी पाप साहेबानूय उलो मारलेलो आसात हाचोय उगडास तुमकां कोत्ता. संवसारी फुडाऱ्यां लेगीत तो उलयलो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. थंय तो मनीसपण सांबाळूंक मागता. तोरसले ही साधनांक आमचे तरणाटे बोलिना पडोवंक खेरीतपणी तांचे पासत मागुया. मानिवंत आग्नेल ताचोय हुस्को आसलो. खेरीतपणी तरणाटे सवे, तरणाटे समाजाचे फुडारी तरी मनान धरून हो येवन देवा बापाक आमी फावो त्या मनान भेटोवंक आमी दूख धरुया आमच्या पातकांची आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव पत्की सर परवेदार देवा आनी बाबा भयणींदो सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगियो सदांच्यान कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदार देव आमचे कोणवळे बापा, आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशा आत्म्यांनी कुडी कसली आडकोड नासतना कुशल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. कर देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागेवंत पावलून टिटाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या
सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक, तांच्या उतराक पाळो दिवंक, कसल्याय बऱ्या कामाक कोबूड आसूंक, कोणाचेच वायट उलयना जावंक, जोगणी मांडिना जावंक, पूण सोमेस मनशाताय माणसुगेची आनी सदां रीत रोविशीची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकोय. तर आमी एका वेळार नेणार आटाप नासलोली, वाट चुकलेली, जिनसवार वायट वोंडवण्यांची आनी कुशीचे गुलामां जाल्लीं, कोड्यापणान आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची. हेर आमकां जोडटात आनी आमी हेरांक जोडटा, तसलीं मनशां आमी आसल्यां. पूण उदेल्ले आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणाराचें, उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशाताय आमच्या प्रामाणीक कोडण्यांक लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितल्या इस्नाना आमकां दुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणारान जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सोबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्या आनी प्रामाणीक जावचे खातीर आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बरवंसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजो गवंडी सोरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हणुया, म्हजो गवंडी सोरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवंडी सोरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. 5वो चोरवो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडोवंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब, म्हजो गवंडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीज मार्गान चलयता. कालक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गवंडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पोडेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान धमधमीत तेल वारयलें. कुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बरोवन वता. जबाब, म्हजो गवंडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओर्चीत घरांत देवाच्या म्हजें तिकान सदांकाल. जबाब, म्हजो गवंडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक उबी रावया. Sorbespora zoizo, sorbespora zoizo, sorbespora, sorbespora, sorbespora zoizo. जाता तें जावं सगल्या वस्तूंनी आर्गांव दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सोरेस्पोराक जोय. Sorbespora zoizo, sorbespora zoizo, sorbespora, sorbespora, sorbespora zoizo. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देखी येवच्योच नात अशें जावन नजो,
पूण ज्या मनशा उद्देशीं त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देग दिले परोस ताच्या गोळ्याक दांत्यांचे पेड बांदून ताका दोऱ्यांत उडयलोलो जाल्यार ताका ओदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत जाल्यार आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सासवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोवन दोऱ्यांत वचून उबें जा, अशें ह्या तुट्टीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणोंक जातें, आनी तें तुमचें आयकोतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तरणाट्या विशीं जेन्ना आमी उल्लेख करता तेन्ना जायते फावटी अशें आमी उद्गारता ओ उद्गारलोले आमी आयकता. तरणाटी जावन आसात आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या समाजाचो आनी पवित्र सोबेचो फुडार आनी बोरवासो. आनी हें आसतना भाव भयणीनो हातून सोत आसा. पूण पाप साहेब फ्रांसिस्क आमकां आनीक एक स्वताची खबर आमकां दिता. आमची तरणाटी न्हूच फकत आमचो फुडार आनी बोरवासो, बट दे आर प्रेझंट. ती आमची आतां आनी आपले उत्सोगी आतांच्या काळार जायते बरेपण, जायते नवसोडणी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आनी आमचे पवित्र सोबेन ती हाडटात. द यंग पीपल आर प्रेझंट एंड इवन नाव दे आर हेल्पिंग टू एनरिच इट. भावा भयणीनो, होच अणभव घोडेक जायत्या तुमच्या घोडेक खासगी कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आनी पवित्र सोबेंत आमी पळयला. आमची तरणाटी जायते बरेपण, जायते नवसोडणी ते हाडटात आनी वावुरतात. अशें आसतना भाव भयणीनो, आमच्या तरणाट्या सोबे आमचो दर एकल्याचो ओत्रेक आनी अपेक्षा आनी हावेस आसा. जावं आवय बापूय कशी, जावं समाज कसो आनी खेरीत भाशेन पवित्र सोबेन आमी गोवळी कशे, आमच्या तरणाट्या सोबे आमचे ओत्रेक आनी अपेक्षा आनी हावेस आसात. जायते फावटी भाव भयणीनो अशें आयकूंक मेळटात, जावं आवय बापूय रडटात आनी म्हणटात म्हजी तरणाटी म्हजें आयकनात, देव धर्माचें तांकां पडलोलें ना, वायट वेसयांक, वायट सांगात्यांक ती पावल्यान, कुटुंबाक कसलोच आदार ती दिनात, वावराचें तांकां पडलोलेंच ना. खरेंच भाव भयणीनो, जायतीं आवय बापाय असल्या भावनांनी रडटात. आनी तेच भाशेन बाबा भयणानो, तरणाट्या विशीं आमचोय समज वेगळोच कसो आसता. तरणाट्यांचें जिवीत आनी तांची वागणूक पळयतच आमकां दिसता तरणाट्यांक फकत संवसारी मोजा जाय, या त्या जाग्यार तांकां भोंवपाक जाय, लेटस्ट वस्तू, लेटस्ट टॅक्नोलॉजी, लेटस्ट गॅजेट्स तांकां वापरूंक जाय. आनी हातूंतल्यान भाव भयणीनो आमी तरणाट्यांचें एक चित्र आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. अशें आसतना तरणाटी फकत संवसाराच फाटल्यान धांवतात काय? तरणाट्यांक संवसारीच वस्तू, संवसारीच भुलोवण्यो तांकां आकर्शीत करतात काय? भाव भयणीनो, जंय तर आमी तरणाट्यां सांगता आमचो वेळ सारलो जाल्यार तरणाट्यां बरोबर भाव भयणीनो आमी तांच्या जिवितांत भितर सरल्या जाल्यार ह्या सगळ्या वस्तू मदें तांकांय भाव भयणीनो जेजूचो अणभव गरजेचो आनी जेजूचो अणभव ती सोदतात. भाव भयणीनो, हेंच कितें आयचो विशय आमकां उगडास करता. मानेवंत पाद आग्नेल एक बरो गोवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ अकोंड करूंक
तो ओतरेकतालो आनी आमकांय आयज असले ओतरेक आमच्या काळजांनी निर्माण करूंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका आपयता. बाबणेनो, जरी तर आमच्या तरणाट्यांक हो जेजूचो अणभव हो भावार्थांचो ओकोण जातलो जाल्यार आमी सगळीं दर एकली हांगा आसात ती, जावं आवय बापूय कशी, जावं समुदायाची वांगडी कशी, जावं पवित्र सोबेंत आमी गोवळी आनी लौकिकां कशी, ह्या आमच्या तरणाट्यांक बाबणेनो हो भावार्था तांचो ओकोण करूंक आमी हातयारां जावंक जाय. आमच्या जिवितांतल्यान तांकां हो जेजूचो अणभव दिवंक गरज. तर हो विशय बाबणेनो न्हयच फकत तरणाट्यांक लागता, पूण आमकां दर एकल्याक लागता. आयज बाबणेनो, जरी तर आमची तरणाट्यांक पवित्र सोबेंत जेजूचो अणभव मेळ्ळो ना जायत जाल्यार, घोडेक आमची तरणाटी भावार्थान ओकोण जावंक चुकतात जाल्यार, ओ बाबणेन ती सोदतात तें तांकां मेळ्ळो ना जाल्यार, आयज घोडेक तुजोय आनी म्हजोय गुन्यांव ओ तुजें आनी म्हजें उणेपण आसा म्हूण आयज आमी ओळखून घेवया. दोनूच वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतात जे आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या समाजान घडोवंक शकता. केन्नाय केन्नाय बाबडीनो दूख दिसता आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या तरणाट्यांक जेजू विशीं म्हायती, जेजूची खबर फकत तांकां तांच्या देव संदेशकार उदेशी यादनिका कडल्यान तांकां आयकूंक मेळटा. हो जेजूचो अणभव घोडेक बाबडीनो तांकां कुटुंबांत दिवपाक घोडेक आमची आवय बापूय, आमचे कुटुंब घोडेक फाटीं उरला आसतले. केन्नाय केन्नाय बाबडीनो अशें आमच्याच जिविताक लावंक जाता. आमच्या वागणुकेंतल्यान आनी आमच्या चालींतल्यान आमच्या तरणाट्यांक तांचो भावार्थ ओकोण जावपाक घोडेक आमी आडकोल जाल्या. Sometimes we are the only gospel which the other person will read. केन्ना आमीच जावंक जाताले ते एकूच शुभ वर्तमान जी दुसरी आनी खेरीत भाशेन आमची तरणाटी वाचपाची. आयज बाबडीनो आमच्याच जिवितांत भितर सरून आमी नियाळ करया. हांव म्हज्या तरणाट्यांक एक तांचो भावार्थ ओकोण करूंक जेजूचो अणभव मेळपाक कितलो हांव प्रयत्न करता आनी म्हज्या जिवितांतल्यान हो तांचो भावार्थ वाडटा जाल्यार बाबडीनो आमी आयज देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. अशें तुजें आनी म्हजें सोबें घडना जाल्यार आयज बाबडीनो ह्या नोवेनाचो आनी ह्या मिसाचो फोळ कसो बागयोन मान्यवोन पाद आग्नेला भशेन आमच्या तरणाट्या सोबें हो घोवळीक हुस्को दाखोवंक आमी वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करया आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां कसलो संदेश दिता ह्या विशया बाबतींत ते आमी पळोवया. आयचे शुभ वर्तमानांतले जेजूची शिकोवण आमच्यान 3 शिकोवण्यो तातूंतल्यान घेवंक जाता. पयले सुवातेर जेजू आमकां उगडास करता की आमकां सगल्यांक ताळण्यो येतल्यो. ताळणी आमच्या कुटुंबांत, ताळण्यो आमच्या समाजांत, ताळण्यो आमच्या वावराच्या जाग्यार आनी खेरीत भाशेन आधुनीक काळार आमच्या तरणाट्यांक बाबडीनो साबार तरेच्या ताळण्यांक फुडो करचो पडटा. अशें आसतना बाबडीनो जेजू आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारून जावं आमी वाडलोली वो सांगाती तरणाटी कशी आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या सांगात्यांक हांवूच जाता गाय तांकां ताळणेन पडपाचो सोयेग. ओ बाबडीनो तांच्या भावार्थाच्या जिवितांत हांव एक आडकोळीचो फातर जातला गाय. बाबडीनो आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां हाचो शिक्षा आसा म्हूण आयज पयलो संदेश जेजू आमकां दिता. दुसरे संदेश जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिता ते म्हणल्यार भोगसोण्या बाबतींत. दुबावेरेत आमची तरणाटी वाडटा आसतना, जायते तरेचे बरेपण करता आसतना तांच्या जिवितांत चुकी घडटात. चुकी जावं कुटुंबांत, चुकी जावं समाजान आनी पवित्र सोबेंतूय ती मिसळ जातना चूक करतात. आयज जेजू आमकां उगडास करता आमी तांकां भोगसोणें दिवपाक. घोडेक बाबडीनो आमी तांकां भोगसोणें दिता, पूण बाबडीनो आमी तांकां परत आनीक एक चान्स दिता गाय. हाचेर लक्ष आमी घालुया की तांचे आदलेंच वांकडे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी तांकां तांचे आदलेंच चुकींचेर आमी तांकां जज करता गाय. आयज बाबडीनो आमी तांकां भोगसूंक आनी परत तांकां आनीक एक चान्स दिवंक जेजू आयज आमकां उगडास करता.
आनी तिसरे स्वातेर जेजू म्हणटा सासवाच्या बिया इतलोच तुमकां भावार्थ पुरो. आयज बाबडेनो आमकां सगल्यांक आमच्या बातिजमाच्या दिसा हो सासवा येदो भावार्थ आमच्या काळजान रिगलोलो आसा. आनी आमी दोर एकल्यांनी हो भावार्थ ह्या सासवाचे बी एक व्हडलें झाड जावंक आदार दिवंक जाय. आवय बापूय कशी आमी पवित्र सभेंत यादनी कशें आमच्या तरणाट्यांचो भावार्थ वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी आमच्या भुरग्यांक सगळें दुसरें दिता, पूण त्याच बरोबर तांकां जेजूची ओळख, जेजूचो भावार्थ दिवंकूय गरज म्हूण आयज जेजू आपल्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. तर बाबडेनो हे तुजें आनी म्हजें सवें घडटलें जाल्यार आयज आमच्या जिविताक कसलो संदेश आमी घेवन वचुया. तिनूच वस्तू आयज आमच्या जिविताक आमी घेवन वचुया. आमच्या तरणाट्यांचो भावार्थ आमी ओकोण करतले जाल्यार पयले स्वातेर बाबडेनो आमी तरणाट्यांचे आयकुया. लेट अस लिसन टू आवर यंगस्टर्स, टू द यूथ. बाबडेनो जायते कितें तांकां सांगचें आसा. गोडेक उतरांनी ती सांगची नात, पूण तांच्या वागणुकेंतल्यान तांच्या जिवितांतल्यान आमकां तें आयकूंक गरज. जायते फावटी तांचे आयकुनचे बदलेक आमी तांकां आमचे सोल्युशन्स, तांकां आमची जाणवाय, तांकां आमची बूद दिवंक आमी हारपीत जाता. लेट अस लिसन टू देम. तांचे आमी आयकुया. आनी जेन्ना आमी तांचे आयकोतले तेन्ना तांच्या जिविताची मुळावी गरज कितें ती आमकां सोजमूंक पावतले. गोडेक बाबडेनो तांकां जेजूचो अणभव जाय हें आमकां गोमोन येतोले. तर आयज हो पयलो संदेश घेवया, आमी तांचे आयकुया. दुसरे स्वातेर बाबडेनो तांचे आयकून आमी तांकां तोखणाय दिवया. लेट अस एप्रिशिएट आवर यंगस्टर्स. आमच्या तरणाट्यांक आमी तोखणाय आनी शाबासकी दिवया. पळय जायते बरें करतात, पूण त्याच बरोबर हे ती वाडटा आसतना गोडेक जायत्यो चुकी तांचे सवें घडटा. जायते फावटी आमचो फोकस जे चूक ती करतात, जे वांकडे ती करतात ताचेरूच पडटा. आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या शाबासकेच्या भावनांतल्यान बाबडेनो आमी तांकां परतून देवाशी हाडूंक जाता. बाबडेनो हो कीट, हो भावार्थाचो कीट जो तांच्या काळजान पेटलेलो आसा तो आमी पालोवचो न्हय. लेट अस नॉट टर्न ऑफ द फ्लेम ऑफ फेथ दॅट इज देयर इन देयर लायव्स बिकॉज ऑफ आवर प्रेजुडिसीस. आमच्या मना खातीर, आमच्या स्वार्था खातीर हो भावार्थाचो कीट तांच्या काळजान आसा तो आमी पालोवचो न्हय. आनी तिसरे स्वातेर आमच्या तरणाट्यांक, मोगाळ तरणाट्यानो आयज जेजूचो अणभव घेवंक आमी वावरुया. आनी जेजूचो अणभव आमकां 3 वस्तूंतल्यान आमकां तो फावो जातलो. पयले स्वातेर जेन्ना आमी मानून घेता देव आमचो मोग कोता, दॅट गॉड द फादर लव्स अस. कितेंय आमचे जिविताची परिस्थिती जावं देव आमचो मोग करता. दुसरे स्वातेर जेजून आमचे पासत खुर्सार मेलो, आमची ताणी सोडवण केल्या आनी आमचे पासत तो जिवंत आसा. आनी तिसरे स्वातेर पवित्र आत्मो आमकां सदांच जिवाळायन भरता. जेन्ना असले आमच्या जिवितांत आमी स्विकारता तरणाटी कशी, तेन्ना हो जेजूचो अणभव आमकां मेळटलो. आनी आमच्या भावार्थाची अखंडताय, आमचो जेजूचो अणभव कित्याचेर आटापलेलो आसतलो, कित्यांतल्यान आमी दाखयतले जेन्ना आमी ह्या समाजांत गोवाय जातल्या. वेन वी लर्न टू fight against the tide that this world is placing before us. ह्या संसार आमकां बोलयता ताचेर आड आमी वावरून आमी जोयतवंत जाता, तेन्ना आमच्या भावार्थाची अखंडताय आनी आमच्या जेजूचो अणभवाची खोलाय आमकां अणभवूंक मेळटली. थोड्याच वेळार तोच जेजू ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आयज उंडो आनी सोरो आमी वेदीचेर हाडटना सगल्या आमच्या तरणाट्यांक आमी वेदीचेर हाडुया. खरीत भशेन जी तरणाटी वांकडे वाटेर गेल्यान, गोडेक जी तरणाटी जेजूक आपल्या जिवितांत सोदतात, तांकां सगल्यांक आमी ह्या वेदीचेर हाडून त्याच जेजू कडेन आमकां कुरपा मागुया. आमच्या तरणाट्यांक आमचे उद्देशी हो भावार्थाची अखंडताय, हो खोल जेजूचो अणभव फावो जावंक हीच कुरपा आल्तारार येतले जेजू कडेन आमकां सगल्यांक आनी खरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आमी मागून घेवया.
सगळीं उबी रावया. हे वेळार पवित्र सभेक अधिकाऱ्यांक आनी खेरीतपणी तरणाट्यांक आनी कुटुंबियांक ज्यो अडचणी दुखीन सांपडलेले आसात तांचे पासत आमची मागणी उबारुया. आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ताणें आपलें जिवीत क्रिस्ती तत्वां पोरमोणे जिवंक ह्या संवसारान देवाचें राज स्थापूंक एकमतीन वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती कोत्तल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. देवान तांच्या जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उदेशी उजवाडूंक आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल दवरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो शिरवी सोदतल्या आनी आपलो दिसपटो गिरास जोडूंक कोश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदारगत करूंक आनी तरणाट्यांक शिरवीज मेळोवंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो देवान आपल्या मोल्यान ओदीक वावराडी धाडल्या पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यात तांणी तांच्या उल्याक उदारपणी कान दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो सर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी आनी आमच्या काळजांत आसलेलीं भावनां तुका आमी उबारता. कितें बरें तें तुज्या भावार्थ्यांक तूं फावो कर. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Moche hatke, moche paenge, swigador autagoshi. Tuzo moino, olgotoro, shukava, sovyagino. Tukas papa, sol moche, vida dugaye. मुझे बाबा बनिंदो मुझे तुमचे बलिदान सोर परवेदार देवाक मानतात असलें जामून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाड बापा, हे बलिदानान तुझे पुताचे
कोश्टा मन्नाचो संभ्रम आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपटे जिवितांत जेजूचे कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची खालसा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परबेदारांनी सासनाच्या देवा सोर खाळी सोर बोताई आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजी सारक्याची केली हे खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रथमेर तुका वखणटा थारोवन मेवलेली तुजी पोरजा स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिन वाचता तुजी साता भक्तांची सोबा देगो सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात येवची कूड तुमचे पासत समोर भोंवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartacha good for good to you. Sumia Jesu तुझे मरण आमी समोरुंका तुझे पुनर्जीवन पण आमी पळगता तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता बाबा जेजूचे मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा आनी सडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमचे पाप सेबा फिलीप आमच्या बिस्पा स्मी आमच्या आदारी बिस्पा
आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर ह्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्तागोतीत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगादी तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोरवीं. त्या जेजू बोरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर परवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ह्या वेळार सगळीं ताची खुशी आमच्या जिवितांत पाडूंक ताचोच हे मागण्यांतल्यान आदार मागुया. सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो आनी आमी आमची गरयांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्रायणीक पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोर भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेंतल्यान राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती ताचे वेळार जेवणांत भाग घेतात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Oh
Cristo sadi moncha Santi animenti Bogda Gesù ci dice Jive same Avardace dole Amka tudi Gesù Duka polju Bogu Amka zagoj Gesù Avardace dole Amka tudi Gesù Duka polju Bogu Amka zagoj Gesù जेजू आमच्या काळजांत आयलोलो आसा ओगेपणान आनी शांतीन ताका आमच्या काळजान येवकार दिवया सगळीं उबी रावया प्रार्थुया कोणबळे बापा जेजूचे कुडी रोगताचे पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्ले ते सर्गीचें बोड खरें मनान केल्ले चाकरेर आमचे भितर तोपच्याक तुजे मोगाचो वतमो आमचे काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे सगळीं बसुया ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात त्यो अश्यो काणांगिणी सांत सेबेस्टियन इगोजेचे फिरोजकारां आनी काबदराम सांत एंथनी इगोजेची फिरगोजकारां आयच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या काणागिणी सांत सेबेस्टियन इगोजेची फिरगोजकारां आनी काबदेराम सांत एंथनी इगोजेची फिरगोजकारां आनी तांच्या पादविकाराक पाद्री तादेव दिसिल्वा तशेंच मधुर तोळ्यान गायन करपी गायन मंडलीक आनी सगळ्या वाजोवप्यांक आमचे काळजांतान दिनवास आनी तशेंच सालिगांवची आ लेडी मदर ऑफ गॉड इगोजेची फिरगोजकारां आनी तांच्या पादविकाराक डेनिस फेर्नांडीस आमचे काळजांतान दिनवास तुमी तोकोस घेवन पयस थावन तुमच्या फिरगोजेच्यो रोमारी हांगा हाडल्यो म्हूण मानिवंत आग्नेल सदांच तुमच्या जिविताच्या सगळ्या कठीण परिस्थितीन तुमचो मोदेस्ती आनी आलाशिरो जावचो खेरीत इतिहासा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवं येता आमचे पिलाचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत
आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोंबा वरवीं अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. ह्या वर्सा आमी सेमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. ताची उक्तावणी आमच्या आदारी बिश्प सिमांव फेर्नांडीस हांच्या हातांतल्यान जाल्या. मागतां सगळ्यांताय तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी आमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवूंक. तशेंच आमच्या आदारी बिश्प सिमांव सेकंड एडिशन अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी केल्या. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागतां हें पुस्तक विकतें घेवन तुमचें भक्ती गिन्यान वाडोवचें. आमच्या पुस्तक शाळांत हें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडाल व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च फारीक करचो आसा. तुमकां कोणाकूय पांडलाचो खर्च तुमची दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमचें मागणें. नोव्हेंबराचे 15 सकाळीं 10:30 वरांचेर मिसार खेरीत पिडेवंतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. मान्यवंत आग्नेलाच्या सांतकोर्णा पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 15 शुक्रारा रातच्या 9:30 ते सकाळीं 5 वरांचेर पासून नायट विजील आसतलें. हे विजील फादर पेड्रो कोस्ता आनी तांचो पंगड कॉन्सुआ थावन चलयतलो. जाता तितल्यानूय येवचें म्हूण मागता. पिलार सोसायटीज ऑफ अपोस्टोलीक लायफ ह्या संस्थांची अंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमाच्या शुभ वर्तमानाचे परगटणेच्या खात्याचो वडील भोवश्रेश्ठ लुईस आंतोनियो कार्डियल तागले आनी मिशनरी सोसायटीज ऑफ अपोस्टोलीक लायफ हांचे 30 श्रेश्ठ वडील आनी विगार जेरल हाजीर जावंक येतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 सांजेच्या 4:30 वाजता पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. अपोस्टोलीक नुन्सियो भोव मानेस्त आर्चबिशप लिओपोल्दो ग्रेली गोंय आनी दामाव 2 प्रांताचो आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डियल फेर्रांव तशेंच आदारी बिस्प सिमांव फेर्नांडीस बिस्प अलेक्सो डायस बिस्प सेबेस्टियन मास्कारेनस
आनी बिस्प साहेब त्योदर मास्कारेनस हाजीर आसतले. ह्या भोवमानाच्या संतोशी मेळाव्या वरवीं पिलाचे संस्थेचो इतिहास आनी वाड स्पोर्ट्स जातली. ही एक व्हड दोबाजीक घडणी. ताका तुमी हाजीर जावन आमचो संतोश वाडटलो आनी पिलाचे संस्थे कडेन आसतलो तुमचो सहकार दाखोवंक तशेंच कार्यालयांक आनी हेर मानेस्तांक भोवमान दिवंक हो एक बरो सोयीक. झाड पाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी तारूची पानां वयर स्टॉलांत मेळटात. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, जायतो लोक भावार्थान पिलाच्या दोंगरार पाद आग्नेलाचे मजतीन देवाच्या पांयां सरशी येता आनी आपली पिडा, आपले कोश्ट उपद्रे, आपले त्रास देवाक भेटयता. आनी जायत्या जाणांक देवाक मारलेलो उलो देव आयकता आनी तांकां पेकोवणी दिता. तशेंच ही आमची भयण आमकां कोळीत करूंक लायता, प्रिसिला सुवारीस नावेलीसान. म्हजे धुवेच्या लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं, पूण तिका भुरगें नासलें. 3 दोतोरांशी तिणें इलाज घेतलोलो, पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक आगोड कित्याक तिच्या कुसव्यान फायब्रॉइड्स आसले आनी घोवाचोय कितें प्रॉब्लम आसलो. तेद्या वेळार हांवें खतखत्यान मागलें, मानिवंत आग्नेलाशी मजत करूंक जेजू कडेन, म्हज्या धुवेक भुरग्याचें देणें दी म्हूण. तांणी दोगांयनी मानिवंत आग्नेलाचें नोवेन केलें. ज्या उपरांत गेल्ल्या ओयतुंबरांत आपूण गोरबेस्त आसा म्हूण म्हज्या धुवेक गमून आयलें. पूण गोरबेस्तपणाच्या भेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान ताका सोडून दिलें आनी सांगलें की भुरगें वाचचें ना. पूण हांवें जेजूचेर भावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगळ्यो अडचण्या बोलांतून ह्या वर्साच्या जुलय म्हयन्याचे 12 तारखेर तिका बाबा जालो. हांव ही गोवाय दिता देवाचे वर्ते मोहिमेक आनी दिनवासतां जेजूक आनी मानिवंत आग्नेलाक म्हज्या धुवेक इतल्या वर्सांनी भुरगें दिलें म्हूण, आनी मागता मानिवंत आग्नेलाक बेगूनच सांताचो मान मेळूंक मागूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, भावार्थान मागलेले देव आयकता आनी देव बेसांव घालता. तर आमी भावार्थान ह्या वेळार उबी रावुया आनी देवा लागीं मागुया. हे मागणे स्क्रिनीचेर आसतले, म्हजे बरोबर तुमी हे मागणे करचे. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजान थान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. ह्या वेळार आमची गरज देवाच्या पांयां सरशी उबारुया.
एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता कोणा कशी फावो कर म्हूण मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे ओ गणित काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयार सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोजेचे उगोट पडगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. निमाणे गायन जातोच इगोजेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Jezucia okna, tudzie nam aispol zolta, nizot mi goli tu nasa sorgać twakda koika, nizot mi The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and felt dejected. The Blessed Virgin Mary appeared to James